बापाची, पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. म्हज्या काळजांतली व्हांवतात नाजूक उतरां. राजाचे किर्तीक हांवें गीत रोचलां. शिताब हुशार बरोवपेची लेखणी सारकी सुटसुडीत जाल्या जीब म्हजी. स्तोत्र 145 वोळ 1. प्रितीच्या भावा भयणीनो, ह्या सकाळच्या वेळार हांगा एकठांय जाल्ल्यांक तुमा समेस्तांक येवकार दिता आनी तुमच्या काळजांतलीं उतरां जेजू मुखार दवरूंक हो वेळ मागण्यांत सारूंक तुमकां आमंत्रण करता. हेब्रेवाक बरयल्ले चिठीन 21 वोळ 5 ते 6 अशें म्हणटा. खरेंच देवान केन्नाच खंयच्याच दुताक म्हणूंक ना, तूं म्हजो पूत, आयज हांवें तुका जल्म दिला. तशेंच खंयच्याच देवदूता संबंदी देवान सांगूंक ना, हांव ताचो बापूय जातलो आनी तो जातलो म्हजो पूत. पूण आपल्या मालगोड्या पुताक संवसारान पाठयतना ताणें म्हणलें, सगळे देवदूत ताका सासणागी पडूं. आमच्या मोगाचो जेजू, बापाचो मालगडो पूत, राजा ह्या संवसाराचो, दोनी आमच्या जिविताचो, ह्या वेळार ह्या पवित्र ओस्तींत ह्या आल्ताराचेर हाजीर आसा. सगळ्या देवदूतांची फौज ताचें देवपण ओळखून निरंतरी सासणागी पडून ताका नमस्कार करतात. ह्या वेळार आमी ताचें व्हडटेपण देवपण मानून घेवया आनी सगळे खालतिकायेन आनी मोगान आमची मान बागावन जेजूक नमस्कार करुया. आमी गीत गावया. R4 पेज 176. R4. बापाच्या एकल्याच पुता, सोर्गीच्या बोलिस्ट्रासा, स्वर्गात देवून आयलाय, संवसारान माटो घालाय. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो
तुका दिता नमस्कार तुका कोता मोग आमचो तुका दिता वाचुरांक स्वर्ग रोस्त्या बुकेचे सोंपले सुस्कार उंड्याची घेतले रूपने जालो हितूंच जेवण आमचें नमस्कार तुका कोता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका कोता मोग आमचो तुका दिता दादोशी बाबा मोदी जाता तर कालीस तुची हांगासर तुची सोरशी मुरगोटात कालसामची नमस्कार तुका कोता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका कोता मोग आमचो तुका दिता आमच्या मागण्यांचो विशय जेजू एके एकसुरे स्वातेर एकलो ravche khatir कोडसोरून गेलो जेजू एके एकसुरे स्वातेर एकलो ravche khatir कोडसोरून गेलो मातेवाचे शुभवर्तमान 14 वोड 13 हे सकाळी आनीक एक नवो दीस उदेताना आमच्या काळजांतली भावना आमची कुशालकाय आमचो वावर आमचे प्रश्न आमचे दूख कोंत घेवन व ह्या दिसाक आमी कोणा पासत मागूंक जाय आमी जायत घडये दोतोरागेर वेतोलीं कामाक वेताना घरांत वावर करतना हे आमचें सगळें चिंतप
आमचे सगळे हुस्के घेवन ह्या पवित्र आनी एकसुऱ्या जाग्यार आयल्या. ह्या जाग्यार हांव आनी म्हजो जेजू आसा. एकसुरी सुवात म्हणजे न्हंय, रानांत वो शेतांत जंय कोण ना. पूण एकसुरी सुवात म्हणजे हांव आनी म्हजो जेजू, जंय म्हजें आनी म्हज्या जेजूचें उलोवप जाता. थंय दुसरो मनीस ना. आनी दुसरो मनीस आसल्यारूय म्हज्या आनी म्हज्या जेजू मदें तिसऱ्या मनशाक सुवात ना. जसो जेजू आपल्या बापाक भेटूंक एके एकसुरी सुवातेर वेतालो, तशेंच आमी जेजूक भेटूंक हांगा आयल्या. सर्व आमची चिंतना, आमचे आवडे, आमची दुख्खां, आमचे कोश्ट जे आमी घेवन आयल्या ते जेजूच्या पांया लागीं दवरुया आनी ओगेपणान जेजू लागीं उलोवया. भागीवंत लुकाचें शुभवर्तमान, 5 वोळ 24 अशें म्हणटा. मनशाच्या पुताक संवसारान पातकां भोगसूची पदवी आसा म्हूण तुमी जाणो जावचे खातीर ताणें आरकाराक म्हणलें, हांव तुका हुकूम घालतां, उठ आनी तुजें आंतरून उखलून तुज्या घरा वच. जेजू, आमच्या जिवितान आमी जायतें बरें अणभवलां. तुज्या बळान आनी कृपेन आमी वाडल्या. हे कृपेचें जिवीत जिवंक आमी पावल मारूंक ना. आमी आमच्याच बळाचेर पातयेवन पातोक आदारून पातकाचे गुलाम जाल्या. कुमसाराच्या संस्कारा वरवीं पातकांतली उठूंक आमी प्रयत्न करूंक ना. आमकां बोगोस सायबा. आमच्या मोगाचो देव, आमची सगळीं पातकां भोगशिता आनी आमकां एक नवें जिवीत दिता. हें जिवीत मानून घेवंक भोगसण्याच्या मनान ह्या वेळार आमी गीत गावया. I 28 पेज 133.
I-28. Sogle tuche okman moga tsotiu bokshita sogle tucha waita guna chevo kodita sogle tuche okman moga tsodiu bokshita sogle tucha waita guna chevo kodita Otmia mocha kal santa deva che upkaratoi Otmia mocha kal santa deva che upkaratoi Chivit tuche korins, deliani borit veta, chiu novo bol novi, toni pirai portota. Chivit tuche korins, deliani borit veta, chiu novo bol novi, toni pirai portota. Otmia mocha kal santa deva che upkaratoi Otmia mocha kal santa deva che upkaratoi स्तोत्र 117 वोळ 1 ते 2 अशें म्हणटा सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात सोर्वोय पोरसांनो यावेक नावाडात ओचोल मोगाची ताची तीर कशी दोयाल आमचो देव सासणाक विस्वाशी जेजूचो मोग मितमेर नासलोलो मोग आमच्या दोर एकल्या सोवे आमी चाकला आनी अणभवला ताचो व्हड्यांतलो व्हड मोग आमची सोवे म्हणल्यार आमकां पातकांतली सोडोवच्याक ताणें आपलें जिवीत आमचे खातीर बलिदान केलें हाचे वोन आनीक व्हड मोग कोणूच करूंक शकना हो ताचो मोग आमची सोवे नियाळटा आसतना जायतीं बरेपणां आनी देणी आमकां फावो जाल्यांत ताचो आमी ह्या वेळार उगडास करुया आनी आमचें दिनवाशी मोन बापाक उक्तें करुया सोर्व बरेपणा पासत देवाक वाखाणुया
दिनवासनेच्या मोनान आमी गीत गावया. A27, page 14. A27. सगळी तुम्ही राष्ट्रानो परमेश्वराची स्तुती कुशलकायेन करात, कुशलकायेन करात. सगळी तुम्ही पोरसानो देवाक शाबासकी दियात, शाबासकी शाबासकी देवाक दियात. आमचो ताणें मोग केलो तो गोड बरो तोगलो, परमेश्वराचे उतर सदांकाल तीर उरपाची, सदांकाल उरपाची. आमचो ताणें मोग केलो तो गोड बरो तोगलो, परमेश्वराचे उतर सदांकाल तीर उरपाची, सदांकाल उरपाची. सगळी तुम्ही राष्ट्रानो परमेश्वराची स्तुती कुशलकायेन करात, कुशलकायेन करात. सगळी तुम्ही पोरसानो देवाक शाबासकी दियात, शाबासकी शाबासकी देवाक दियात. देवाचो मोग आमची थाय सासणांक तोखता. देवाचो मोग आमची थाय ताच्या उतरांतल्यान पोरगोट जाता. होच देवाचो मोग, होच देवाचो उलो आयकूंक आमी सगळीं उबी रावुया. आनी भोक्तीपोणी ताचे उतर आयकुया. मातेवाचे शुभ वर्तमान आवेसवो 14 वळी 13 ते 21. हें आयकोना फुडें जेजू थंयचो भायर सरलो आनी ओळ्यार बसून एके एकसुरे स्वातीर एकलो ravche khatir कोडसोरून गेलो. पूण हें लोकांक कळटूच नोगरांत थावन ती ताचे फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेली. ओड्यावेलो दिवून ताणें पुस्कोळ लोकांक देखलो आनी तांचे चुरचुरे दवरून तांच्या वायटाकारांक बोरी केली. तिनसांज ताच्या शिसांनी लागीं येवन म्हळें, ही स्वात एकसुरी आनी सांज जाली. म्हणटूच लोकांक धाडून दी, तांकां आपणाक जेवण खाण विकतें घेवूं दी. जेजून तांकां म्हळें, ताणें खंयसरूच वेची गरज ना. तांकां खावूंक जेवूंक तुमीच दियात. पूण तांणी परतीपाड केलो. 5 उंडे आनी 2 मासड्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. तेन्ना ताणें म्हळें, ती हांगा मोजेशी हाडात. लोकांक तांणी तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायलें
5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातान घेवन ताणें स्वर्गाक दोळे उबारले आनी बापाक निनवासलो. मागीर उंड्याचे कुडके केले आनी शिसां लागीं दिले आनी शिसांनी ते लोकांक वांटले. सगलीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं आनी उरलोले कुडके तुकडे तांणी एकठांय केले. 12 उपोट बोल्लोल्यो पांटल्यो. बायलांक आनी भुरग्यांक दवरिनासतना जेवलोले ते दादलेच सुमार 5,000 आसले. देवाचें उतर हें. बसुया. आयकोल्ल्या देवाच्या उतराचेर थोडोसो नियाळ करुया. जेजू eksure स्वातेर एकलो ravche खातीर ओड्यार बसून कोडसोरून गेलो. जेजूक स्वांव बातिस्ताच्या मोरणाची खबर मेळटा. ताचे काळीज दुखवता. असल्या दुखाच्या वेळार जेजू आपल्या बापाक मेळूंक वेता. आपल्या बापाक आपलें दूख कळीत करता. जेजूक ही दुखाची बुजवण फकत बापूच दिवंक शकतालो. ह्याच खातीर तो सगळें पाटी दवरून बापाक मेळूंक एके eksure स्वातेर वेता. एक्सुरो जेजू मागण्यान वेळ सारता. स्वांव बावतिस्ताच्या मोरणाची खबर जेजूच्या काळजाक धोको बसता. असल्या दुखाच्या वेळार जेजू निराशी जायना, पूण ओदीक करून आपलो संबंद आपल्या बापा कडेन ओदीक गोट करता. जायतो वेळ तो मागण्यान सारता. मागण्यांतल्यान तो बापाची गोठाय अनुभवता. जेजू आनी बाप मागण्यांतल्यान एक जातात. देव बाप आपल्या पुताचेर आपली कृपा ओतयता. आपलो भौशीक वावर करूंक आदार मागून घेता. जेजू मागण्यांतल्यान आपलो भौशीक वावर करूंक आदार घेता. जेजू जाणो आसलो हो वावर इतलो सोंपो न्हय. दर एका पावलाक
जेजूक सांपडावूंक तोरेकवार मनीस फास मांडीत आसले. असल्या मनशांचेर आनी तांच्या फासांचेर जोईत व्हरूंक आपलो भौशीक वावर चालू दवरूंक जेजू बापा लागीं आदार मागता. आपल्या शिसांक मागण्याचें वर्तेपण शिकयता. जेजू आपल्या शिसांक देख जाता. मागणें एक मजबूत हातियार मनशाचेर, संवसाराचेर आनी देंवचाराचेर. मागण्याक आमी पयलो वयलो जागो दिवंक जाय. मागण्या विरीत आमच्यान कांयच करूंक जायना हें तो आपल्या शिसांक दाखोवन दिता. आमच्या जिवितांत उपरासतल्या तुफानाक मोळांक मागण्यांतल्यानूच फुडो करून जोईत व्हरूंक जाता म्हूण जेजू दाखोळ करता. आयज जेजूचे कांय प्रोस्ट म्हाका आनी तुका. जेजू आमकां विचारता, आमी जेजू सांगाताक वेळ सारताव काय? आमचे मागणें कसलें जालां? म्हजेर दूख पिडा आयल्या तेन्नाच हांव जेजूक सोदूंक गेलां काय? आमकां बरेंपण मेळ्ळ्या खातीर आमी जेजूचे उपकार आठयल्यात वो बरेंपण मेळून घेवचो आमचो हक अशें आमी समजल्या? ओगेपणान ह्या प्रस्नाचेर आमी नियाळ करुया आनी आमचो जबाब ह्या वेळार आमी जेजूक सांगुया. ह्या वेळार आमची मागणी आमी बापाक उबारुया.
आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यां पासत सरकारी फुडाऱ्यां पासत पिडेन घोस्टवतल्यांक दुखांत आसलोल्या खातीर आमच्या गोराब्यां खातीर परदेसांत आसलोल्या आमच्या गोराब्याच्या वांगड्यां पासत आपलो जल्माचो दीस समोरुमतोल्यां पासत रोमा शारान चालू आसलोली परिशोध्दे पासत बागयोन फ्रांसीस शावियराची हे दाखोवणेक पासत ताची तयारी करतल्या वेगवेगळ्या खात्यां पासत उत्सवीक वरोस 2025 हाचे पासत आमच्या भुरग्यांच्यो परिक्षा सुरू जाल्यात आनी जावच्यो आसात तांचे पासत देवाच्या मोळ्यांत वावर करूंक तरणाट्या चेड्या चेडवां पासत तशेंच हेरूय आमचे काळजांतल्या जी मागणी आमी घेवन आयल्यान ती सगळीं एकठांय करुया आनी जेजू मुखार खालतीकायेन दवरून ताचो आदार आमी मागुया ताणें शिकयलोले मागणे आमी सगळीं बराबर म्हणून आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालनीत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन.